आयज आमी उगडास करता पयल्या वर्साचो आमची भयण नॅन्सी जुलियाना फेर्नांदेश. देवान तिका सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण आमी मागता. तेच परी वच्च्या आत्म्यांक मीस पेटयता बेला मिनेझस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन एकामेका कडेन वखसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बाबयो सदांच अकवार करये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. दयाल बाबा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजे धुवेक नॅन्सी जुलियाना फेर्नांदेश आपल्यान सदांच आशिल्लें पातकांचें भोगसणें दी. तुका संपूर्णायेन ओळखूंक आनी रूप भोगूंक सासणांक ती भागी जावंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलून कुरिंथकारान बरयलोले पयले चिटी बेले वाचून. बाबा भयणीनो, आत्मो सोबताचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो ओळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो ओळखता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणो जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाचे जाणबायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो काशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यानूच ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो
सर्वेस्पूर कितलो खणवालो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोत करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो, सोगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब सोमेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रुचलाय तें सोगलें तुका दिन वासून सर्वेस्परा. तुझे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सोमेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जा. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज, पिणकेचे पिणके तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सोमेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी, सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पूर हात दिता, जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब सोमेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमची सोव्यां आसूं. तुमचे सोवे सो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू गालिलियांतल्या काफारनाऊम नोगरांत देगून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती भारी अजाप जाली. मेल्लो देंवचार बसलो एक मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हटलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पूत. पूण जेजून ताका धमकावन म्हटलें, ओगो राव आनी ह्या मनशांतलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मोदेकोत ताका धन्नीर आपटून ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेल्ल्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी बाबांनो, आमची भुरगीं जीं इस्कॉलाक या कॉलेजीक वेतात, तांकां टिचर एसे वो एक पेपर बरोवंक लायता. एक विशय दितात आनी तांकां पेपर बरोवंक जाय, एसे बरोवंक जाय. आनी हें बरयल्या उपरांत टिचर ती बरोवप तांचें घेतात आनी तपासतात. तपासतना तांबडें पेन घेवन, तांबड्या रंगाचें पेन घेवन ती मार्क करता, सर्कल काडटा, कितें बरयता, सांगता कशें सारकें ना, कशें सुरू करूंक जाय, हे तुजे विचार पळय आहात कशें सुदारूंक जाय. आनी एक बरी टिचर, खरें म्हटल्यार बरी टिचर आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन बरोवन सांगता, तुवें जें केलां तें सारकें न्हय, हें दुसऱ्या उतरांनी तुवें घालूंक जाय, कांय समजणी ना. कसली तपासणी केल्या उपरांत तें पेपर बरें दिसचें ना, तें जायतें तेचेर बरयलेलें आसतें. पूण त्या भुरग्याक फुडाराक बरें करून एकदम म्हत्वाचें, गरजेचें.
आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलू कोरिंतकारान बरयलेले चिटींतलें भाग्योन पावलू आमकां आत्म्या विशीं सांगता, शिकवण दिता. पवित्र आत्मो कोण, ताचें काम कितें, कशे करून पवित्र आत्मो आमची तपासणी घेता, कशे करून पवित्र आत्मो आमकां जेजू उदेशीं आमकां सांगून दिता, आमकां शिडकायता. पावल म्हणटा कोणाच्यानूच ताका देवाक शिकोवंक जायना, पूण आमकां देव शिकयता, आत्मो शिकयता. मोगाल इश्टांनो, आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आमचें जिवीत सुदारूंक जाणा जावन. जरी तर हांव पातकान जियेतां, जरी तर हांव वायट करतां, पवित्र आत्म्याचे मजतीन हांव म्हजें जिवीत सुदारतां. पवित्र आत्मो म्हजो ठाव घेता भितर. दुसऱ्यांनी म्हाका कितें वायट जालां, जाता तें सांगूंक जायना. हांवूच जाणा भितरल्या भितर म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें आसा पळय. तर म्हाका देवाच्या आत्म्याची गरज, पवित्र आत्म्याची गरज. म्हजें जिवीत सुदारूंक, देवाची खरी वळख घेवंक, एक बरो मनीस जावंक. आमी येशू वर्तमानान आयकलां जेजून ह्या मनशाक बरो केलो. आदल्या तेंपार लोक अशें चिंताले की मेल्ले आत्मे दुसऱ्यान भितर सरतात. ताका कसली ना कसलें पिडा आसली, रोग आसलो. आनी हो रोग जेजू बरो करता. आनी मागीर आपल्या शिसान म्हणटलो जेजू, वचात सगळ्या संवसाराक वचात, हें सगळें वायट पळय तें बरें करात. हांव तुमकां पदवी दिता, पवित्र आत्मो दिता. मोगाल इश्टांनो, आयज ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान आमी आमचें जिवीत सुदारलें. जण एकलो आमच्या जिविताची तपासणी पवित्र आत्मो घेतलो आनी ताच्या आदारान आमी बरीं मनशां जावन आमी आयज दिसान जेजू कडेन मागुया. आमेन. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. प्रीतमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक पियोन जेवण जातलो. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडोवन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो. सरस्वरा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता, तें तुका मानता तसलें. म्हज्या खोट्यापणांतलो म्हाका धुवून काड सरस्वरा, सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका. म्हज्या भाव-भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या कंठें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन तुमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सासणाच्या देवा, आमच्या बापा, तुजे धुवे नॅन्सी जुलियानाचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकय. तर सासणांक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्पोराक वागता. सरस्वरा आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओय वर्षी आमी कळून फावो. सरस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्या जेजून आपूण एकलो मरून कबूल जालो.
तुजेच खात्री सासणांक आमी समेस्त जिवोवच्यात ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतां दरबारा सांगातीन संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोड आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान, सोडगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता सोय, सोडगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेर पोस्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें वखसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वालोतलें. हें म्हज्या उगडासां. बाळताचो तिसरो गोट परगोटुया. तुज्या उत्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवरा. आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी नॅन्सीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खात्री कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरून दिता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवपी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां रोस आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा,
सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यास. मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे श्री संसाराचे पाप खाचरी आमची काबूल कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप खाचरी आमची काबूल कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप खाचरी आमची. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवन करता. तुमची आमचे जोडटी आनी खास साडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच करून भलायकी तशेंच जाता. पळय जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जोडाक आपयल्यान त्यान सगळी सुवात. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग. प्रार्थना. बापा बोव कोणवाळ्या नवे गोठायेच्या आनी सासवीक जिविताच्या पोसनान तुवें आमकां दादोशी केले. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासो. आमचे भयणीक नॅन्सी जुलियाना फेर्नांदेश हिका नितोड कर. तुज्या कोपान सासणान सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.